आज शनिवार नवे सुमार दिवसानंतर हे चरडू अंक ಹೊಳೆ ಮಾಲ್ ಹುಡುಗಸ್ತಲ್ಮು ಮಂಡ್ಲಕ್ಕಿಲೆ ಹಾ ಕಾಣಿ ಐಕುಚ ಕೈಲಿನ್ तुम्ही नवे ಅಮ್ಮಿ ಹಂಗ ಸಿಲ್ದಲೆಲ್ದಲರಿ ಖಂಡಿತಗಳು ಕಾಣಿ ಐಕುಚಕ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಜೂತ ನಸ್ತ ಸಿಲಿಂತಿ ದಲರ ಅಮ್ಮಿ ಸೊರೆಲ್ದರ ಗೆಲಲಿಂತ್ ನವೆ ತಶ್ಶಿದಾನು ಯೋಚದಾಯ್ನಿ ಹೊಳೆ ಮಾ ಓಡ್ ಮನ್ ಕರ್ನು ಮಾಪಿ ಕೊರ್ನು ಅತ್ತೆ ಚಂದ ಕಾಣಿ ಸಂಪಳಯ್ಯ होई ಹೊಳೆಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ತುಗೆಲೆ ಹುಡುಗ सेत्तसीले दायत दायत काणी सोर करताव एक रन्नंतू एक हस्ती असेल काही हावन छंगा होड प्राणी तशी दावन हावन सर्वश्रेष्ठ म्हणू तक भारी हंकार असेल काही ते येताना वट्टे कोणे पुणी असल्यारी तंका चोगदून उडयत असेल काही तशी दावन पुरा प्राणी भिवून ते येत म्हणताना सैड वचून राहत असेल काही तशी दावन दिसोत्ता ते झंकारू भारी चढदल काही दलरी हे होड प्राणी कयत्र गांग्योचक धैर्य नाशी पुरा प्राणी भिवून असेल के आणि त्या हस्तीनं वागा लगी सिम्मा लगी मात उडलच असेल के दुसरं प्राणी पुरा तुच्छ जाऊन पडत असेल के अशी असताना एक दिसू एक कोल्ल तुझे फ्रेंड्सलोಟ್ಟು उलेता रब्बिल के तक्का हे हस्ती योच कळली के मळते मध्ये वट्टंत रब्बनी असेल तिके सैड ಅಂತ रब्बिल के हस्ती ಎತ್ತನ ಅನಿಕೆ ಸೈಡ್ ಅವಚಕ ಅಸಿಲ್ಲವೆ हे उल्लच गडबिडींतू मळरी उल्लच खुशींतू सैड आवचक विसरलखे हे हस्ती लगी लगी येत म्हणताना वरलेल कोल्लीपुर सैड आवततके फक्त एक कोल्लेक चिकेची चंपुचक दायनके मंतार दावनस्तके तश दावनु ते हगूरत असतके तितले बितरी ते हस्ती थँक्यूनु हा वच वाटेरी रापचक तू कितले धैर्य म्हणू सोंडलांत कान उडवून सोडतके सुररीते मंतार कोल्लनवे हे उडेल पेट्टाक त्याच्या कुटाक पेट्टदवनु भारी दुःखिंत रडतके तद्ना हे हस्ती खुशेंतू पळल्वे मिಗೆಲೆದ್ರ रबलरी कोणागदले हेंची गती म्हणू हंकारर मुखारतके तशीच मुखारतना ते इंदरू खेळतसके एक सान इंदरू त्या इंद्रा पळून अनिके कोपेतके हक्का अतितले हाव कोल्लेक चोगदून उडायला तू हंग राबलावे तू कुडच कसेलक एक पाय दवरला पुरो हंग अप्पची दत्त तू म्हणतके त्यातनं त्या इंदरू अयो मिगेल चूकिदल्ले हंग हे पुरा रूल्सस म्हणू मको गोत नासिले चूकिदल्ले एक पंत माफी करी म्हणतके नाना माफी करू आणि दायना एक पंत माफी केल्लरी अनेक पंत अशी चूकी करता आणि माफी करी म्हण निमगिता त्या पुरा 7 दिन म्हणू जोरदोन किरडतके तद्न ते इंदरू मिगेल महापराधदल्ले हाव एक सान प्राणी नवे कसंकी गोतनाशी चूकी केल्ले आणि केदने हाव हंग याना एक पंत मक जीवदान दी हंग दुकुन वच्चक अवकाश कोंदी तुकु मुखार कसने कष्ट इलरी मिगेल हत्ता दुकुन सहाय करूक साध्यदल्लरी खंडित हाव सहाय करता मका ते पण जीवदान कोंदी म्हण मागतके तद्न ते हस्ती जोरदान हस्ताची तुगेल तसल सान इंदरू मिगेल तसल होड हस्ती का सहाय करची मुळरी अय्यो देवा तुगेल कल्पनेक मक जोर हास येतस तस दावन तुका तवच्च सोडतस आणि केदने हंगेवच नज्ज म्हणून सांगतके अशीच एक दिसू ते हस्ती हंकाರಂತೂ टकाड हेकड पळून वत असताना पायमुळा असेल पळे नशी होड कंटवेर पायदवरतके हे हस्तीन ते कंटवेर पायदवल ಕೂಡಲೇ ते कंट सरक्कनी त्याच्या पाया भीतर होतके हस्तीक भारी दुखतके कशकशकी प्रयत्न करून काढू पडतके कशी केलरे कंट काढूदायनके हा अत्तशी गम्मत तद्न ते हस्ती सीधा सिम्मला गोचुन सिंहराय दयकोन मिगेल पैय खुंबिले कंट कड्तवे म्हणतके तका सिंह हाव कोण हे रन्नाचे वनराय हाव तुगल पैय खुंबिल कंट कड्च मळर कसने हे प्रसादिन वस्तु मन जोर करतके तो सीधा वागला इतके वागಣ್ಣ मिगेलेक पय्यक कंट खुंबला दयकोन कड्तवे भारी दूकी दूकी तड्सुंगेच दत्तना एक पय्य खुंबिल कंट काड मारय म्हणतके तका वागू तुगल हंकारक देवन तक्क शिक्षिदिल्ल अनुभवसी हाव दव कड्तल्नी तुगल पय्य खुंबिल कंट कड्क मळरी हाव दंतन कड्क मिगेल तोंड तुगल पय्य लगोच मळ कसने मिगेल मर्यादे ऊणिदायनवे वस वस म्हणपटतके तैदकुन सीधा तोळा लावतके तोळा जोर करतके आणि खंचे होड प्राणी तक्कळनके सीधा ते म्हणतारे नरी लगेतके नरियಣ್ಣ प्लीज मिगेल पय्य खुंबिल कंट कड्तवे म्हणतके तद्नते नरी मळर कोल्लो म्हणतके
ओहो आता तू खावा नरी अण्णा जाऊन दिसतास नवे त्यातनं तू येऊच वाटेर हांव राबील म्हण सांगून चोगदून म्हाका कुडेल मू म्हाका कितले कुर्टा दुखी जाल्ले सुदार संजोच्याक कितले मैन घेतले गोतस वे हांव ताकाची तू ते दिसता केल्ले पळय ताकाची देवान तुका हें शिक्षी दिला अनभवसी इतले न्ही आनीक एक जोर दुखी जावका तुका म्हण सांगून सीदा वत्त खंय आता ते हस्तीक पाय्या दुखी भारी जोर दत्त खंय पाय्या भितरी रशी बोरनो सण सण सूर दत्त खंय पायो दिसोता सुज्जूनु झड जावचे दत्त खंय आणि पोट्टा काही नाशी आणि इतली नित्रान दत्त काही त्यातनं ताका आपल्यान केलेली चुकी म्हूण दिसता काही इतलीच हांव प्राणीक पुरा भिवून घेवन हांवची व्हडली सर्वश्रेष्ठ म्हणून हंकारान मेरवत आशिल्लो तशी जावन आज ते प्राणी खंयचे मिगेल कडेन तो जुगून चोयना ती तेंची हांव सकडा लोट्टो चंदार आशिल जाल्यार आज म्हाका कश्ट कालाक सगळे सहाय करता आशिल्ली ती मिगेल हे परिस्थितीक हांव कारण जाल्ले देवान म्हाका बुद्धी शिकोवच्याक अशी केल्ली दिसता जाल्यार हे दुखी तडसून घेवचे दत्ता नामू देवा भगवंता मिगेल सर्व चुकी जाल्ले म्हाका एक पण क्षमापण कोण दी आनी केन्नाय हांव असल चुकी करना सकडा लोट्टो हांव चंदायर आसता म्हणून जोर अडतके केन्ना ते इंदरू ते येतके ते पुढे तेगेलो टुल्लो नसता पळय ते इंदरू येतके हस्ती अण्णा कसन जालें तुका कसले हे नमने रडता म्हणटके ते आयकून हस्तीक भारी लज्जी जातके हांव कसं म्हूण सांगचे मिगेल अहंकारक देवान ताका शिक्षे दिल्ले हांव इतलो अहंकार आशिल्लेक एक प्राणी वहेन कंट काडत म्हळ्यार मिगे लागीं येनी ती जाल्यार तूं आजी हांव अप्पेनी जाल्यार हांव रडचें आयकून कसो जाला म्हूण निमगूचे आयिल्ले नवे तुगेले व्हड मनाक मस्त धन्यवाद म्हणटके तेन्ना ते इंदूर म्हणटके अय्यो तुगेले पाय्या कंट खुमलावे हांव काडचेवे म्हणटके तेन्ना हस्तेक आश्चर्य जातके कसं न्ही तूं मिगेल पाय्या खुंबील कंट काडतवे होई तू कडना म्हण जाल्यार हांव कंट काडटा जाल्यार म्हाका भारी भंय करता कित्याक म्हळ्यार तूं व्हड प्राणी हांव एक सान जीव हांव कंट काडल्यार तुगेले मर्यादेक कसं ತೊಂದರೆ जाता म्हण जाल्यार नाका हांव वता जाल्यार तूं दुखींत वळवळचे पळोवचें जायनाशें हांव निमगीत आसा म्हणटके तेन्ना हस्ती म्हणटके तूं सान जीव जाल्यार तुगेलें व्हड मन आसा हांव त्या दिसा तितल्या अहंकारान तूं वर्तन केल्यार सयता तूं तें पुर्ती माफी कर न्हू आज म्हाका सहाय करचें आयलें नवें तूं हें एक कंट काडी हांव हें तुगेले उपकार केन्नाय विसरना म्हणटके तेन्ना इंदूर म्हणटके पळय हांव कंट काडतना तुका दुखचा पुरो जाल्यार तूं तें चूर दुखी सैसून घेवका आडना नवें म्हणटके हें हस्ती अಯ್ಯೋ देवा मिगेल पाय्या दुखून कंट गेल्यार पूर जाल्ला म्हाका तूं कसली दुखी करी हांव सैसून घेता हज्जी दुखी मुखार आनी खंयचेय दुखी ना म्हूण दिसता म्हाका म्हणून पांय दिग कर न्हू बसतके दोळ दंपून ते इंदूर येता खंय ते कंट खुंबेल जागेत सुत्त पूरा चर्म पिंदीत खंय तेन्ना रशी बळा 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 भायर येता खंय ते शीचे होगूर वतीत खंय कंट चूर दिसता खंय ते इंदूर चब्बून कंट तंडून भायर काडता खंय तेन्ना ते हस्ते पाय्या दुखून आनी इतली रशी भायर येता खंय रशी पूरा भायर येतरी ते हस्तेल पांय होगूर जाले म्हण कितें जाता खंय तेन्ना हस्तीक गेल्ले जीव वापस येयला वरी जाता खंय मागीर ते इंदूर ताजे आनू अम्मा अज्जा अज्जी अक्का ತಂಗಿ अशी पुरो जनक आपण हाणू रन्नाच खंचके पल्ल हाणू दडाणू ताजे रोस काणू हे हस्तेल पाय्याक घालून पट्टी बांदीत खंय ते पुरा इंद्रन इतली सहाय केलेले पळोवन हस्तेक भारी खुशी जातके तुम्ही पुरा संसान जीवी जाल्यार कितली वगटार आसा ती सगळे मेळ्ळो म्हाका उपचार केल्ली ती म्हाका दुखी पुर्ती वच तशी केल्ली तुमी तुमगेर हे उपकार हांव केन्नाय विसरना म्हणटके तेन्ना म्हणटार इंदूर तूं उपकार करका म्हण आमी कसली अपेक्षा करना ती तूं अहंकार सोड सकडा लोट्टो हांवें एकलो म्हणून भावनेन तूं चंद करून आसल्यार तितलें पुरो आमी सगळीं खुशखुशी चंदायर अशेत म्हणटके हस्ती वई मिगेल चुकी कसा म्हूण म्हाका कळ्ळें हे प्रपंचांत तो कोणेय व्हड न्ही कोणेय सान न्ही हे प्रपंचांत आशिल्ले जिवींक पुरा तजी जाल्ले स्थानमान महत्व हे पुरा म्हाका कळ्ळें देवान म्हाका एक व्हड पाठ शिकयलें आनी वेर हांव सकडा लोट्टो चंदायर आसता म्हणून तशी चलता खंय
होई होळेमा अहंकार केलरी सकडे आमगेल दुखून दूर वतती तेंची सकडा लोट्टो मेळगे नसलरी एकले एकले सहाय करतती करेक्ट होळेमा हाय इतवेळ तुम्ही आमगेल होळेमान संगेल काणी ऐकलींत नवे कशी असेल म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसियती आणि तुमगेले फॅमिली फ्रेंड्सांक पुरा आमगेल हे व्हिडिओ शेअर करती सगळ्यांक आमगेल प्रपंचाका आपण हडती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती धन्यवाद.